माय मगाचं योकार मनीषा जाधव सुरवेक पळय आजच्या हेडलाईन्स। पंचायतीन नव्या पंचायत घरा खातीर आशिल्ल्या जमिनीची खरेदी केल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली खर प्रतिक्रिया। कासावली ग्रामसभे वेळार जालो तणाव निर्माण। दिवचल नांदोड्या चिरेखण आणि कॅनलार न्हावपाक गेल्ले कडेन बुडले दोन तरणाटे। एकल्याची सापडली कूड, दुसऱ्याचो सोद चालू। हळदोंच्या पुलाची परिस्थिती जैसे थे, पुलाचे काम अजूनही अर्धकुटे। संबंधितांची चल्ल्या आड नदर, थळाव्यांनी उक्तायला खंत। आणि आता आजच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। पंचायतीन नव्या पंचायत घरा खातीर आशिल्ल्या जमिनींची खरेदी केल्ल्यान थळाव्यांनी खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या। कासावली ग्रामसभे वेळार तणाव निर्माण जालो। संबंधित जमीन थळावे इगर्जेची आशिल्ल्यान गावकारांमदी वाद निर्माण जालो। केळशी सध्याची पंचायत भाड्याच्या वाठारांतल्यान चलता आणि स्वताची इमारत बांधपाचो हेत आसा, पूण या कामा खातीर इगर्जेची जमीन संपादन केल्ल्यान वाद निर्माण जालो। गावकार अजापीत जाल्ल्यान हाचेर जावपी परिणामाविशीं हुस्को उक्तायला। पंचायतीच्यो गरजो आणि चर्चीचे मालमत्ता हक्क या दोनय गजालींचो आदर करपी स्पष्टताय आणि उपाय गावकारांनी मागिल्ल्यान ही परिस्थिती सुटावी जावंक ना। आणि आजच्या दिसाक आमच्या केळशीची पंचायतीची ग्रामसभा आशिल्ली आणि हे ग्रामसभेक एक इश्यू येयलो तो म्हळ्यार प्रॉपर्टी इश्यू आणि हेचेर बरें डिस्कशन जालें आणि पंचायतीन आणि आमचे मध्ये ग्रामसभे मेंबरा मध्ये डिस्कशन जावन आयज जो इश्यू आसलेलो ताका मातशा सोल्युशन येतलें अशें आमकां दिसता। आमी सोल्युशन येवचें आणि बरें तें डिसिजन पंचायतीन घेवचें म्हूण पंचायती कडेन मागता। प्लॉटाचो म्हणजे पंचायत प्लॉट एज वेल एज पब्लिका एंड बांदकारांचे मदें एक डिस्कशन जालें, मिसअंडरस्टँडींग जावन तो प्लॉट घेतलो आमी पंचायत घरात। शेकी मागीर एक आमी डिसिजन लास्ट डिसिजन घेयलें बॉडी एका ग्रामसभा मिटिंगेक पंचायत मेंबर्स पंचायत एज वेल एज पब्लिका आनी आमचे भाटकार हाचे मदें एक मिटींग घेवची आनी एक थाराव घेवचो त्या प्लॉटा बाबतींत वॉट इज द बेस्ट सोल्युशन। प्लॉट तुमी घेतलो तो ऑलरेडी पंचायतीन घेतला बट ते डिसिजन तेंच्या मागीर सांगता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार। दिवचल नांदोड्या वाठारात चिरेखण आणि कॅनलार या दोन जाग्यांचेर न्हावपाक गेल्ले दोन तरणाटे बुडले। पणजेच्या 17 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याची कूड सापडली, पण धारगळच्या तरणाट्याचो सोद अजून चालू आसा। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आज नानोडा वाठारांत एक दुर्दैवी अशी घटना घडली। तातूंत सकाळी एका खाणीन एक 17 वर्साचो पणजेचो तरणाटो बुडून ताका मरण आयलें। तशेंच आतांच आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे आमी सद्या थंयच आसा। एक कॅनल थंयसर खुबशे लोक विकेंडाक न्हावपाक तशेंच मजा करपाक येतात। थंयसर एका कॅनलान एक 17 वर्साचो भुरगो खणीन बुडला अशी माहिती आमकां मेळ्ळा, तो धारगळचो। आतां आमी म्हणटा की जे दोनूय जे तरणाटे आसले तांकां 17 वर्साचे जे हांगा जे खणी तशेंच कॅनल आसा थंयसर मजा करपाक येतात, म्हणून ते आपली मजा करतना आपली सुरक्षीतताय पळयनात। हांगातले लोक खुबसो तांकां विरोध करतात, पण ते कशेंच आयकना। हे लोक सामके भायले येतात आणि गांवांचे जे वातावरण आसा ते दूषित करतात आणि ताका लागून हे जी मरणां तेंची ज्यो गोश्टी घडटात तांकां हे हाडपाक जाय। खुबशे वेळार थळाव्या लोकांनी पुलिसांनी कंप्लेन केल्लेली आसा की ह्या लोकांक हांगा येवंक दिवचें न्हू म्हणून ते लोक कशेंच आयकनात आनी हांगा येतात।
आयज ह्यो 2 घटना घडल्या तातूंत 2 तरणाटे जे मरण पावल्यात ते भायले हांगा गावचे न्ही म्हणून लोकांचें म्हणणें आमी आतांच आयकलें की तेंच्यांनी खुबसो विरोध केला ह्या लोकांक हांगा येवपाचो न्हू म्हणून तेंच्या कॅनलांचेर ज्यो झरी आसात तशेंच आनी खाणी आसा थंयसर पूण हे लोक तेंचे कांयच आयकनासतना हांगा येतात आनी अश्यो घटना हांगा घडटात. हांगा अशें आमचे स्पॉट आहा कॅनल म्हणनाका खणी म्हणनाका वा भायले गांवचे भुरगे येता हांगा पियेता कचरो करता सांगल्यार कशेंच आयकना. एवरी टायम आमी घेवन तांकां धांवडटा तरी आमकां वयल्यान गाळी बी दिता. आतां मिडिया तर्फे हांव सांगूंक सोदता की तेंचेर कितें तरी एक्शन जावपाची. न्ही आयज कितें घडलें? आयज 2 जाण मेले. सकाळी त्या खणीर एकलो मेलो आहा, आतां कॅनलार एकलो भुरगो मेला. 2 मायनर आहा. बॉडी काय अजून गावंक ना एकल्याची. ही कॅनला वयली? कॅनला वयली. बरें, तुमी कितें म्हणटा ताचेर? म्हणजे अशें येवचें न्हू अशें? हांगा आमचो गांवाचो सगळ्यांचो अपोज आहा. येवपाचें न्हू, कायमचें बंद जावपाचें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पिळगांव माटवाड्या वयलो रस्तो आदींच अशीर, ते भायर रस्तो खचला, येरादारीत बरोच त्रास जाता. पावसात हो रस्तो उदकांत भरता, हाका लागून अपघात जावपाचो भंय आसा, थळावे सांगतात. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पावसा पयलीं रस्तो जाग्यार घालचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. आता पावस लागीं पावत आसा आनी जे रस्ते खूब कडेन आसा, बारीक रस्ते आसता ते खचता खूब जाग्यांचेर. ते कामां जावपाक जाय. लोकल जे लोक आसा तांची मागणी आसा की जे धोकादायक अशे रस्ते आसा ते शेताच्या वटेन खचोन अपघात जावपाक शकता, थंयसर ते सारके जावपाक जाय. तेंच्यांनी मागणी केल्या आमदारां कडेन तशेंच आनी जे ऑथॉरिटी आहा तेंचे कडेन. आमी सद्या आसा माटवाडो पिळगांव पंचायतीन पडटा थंयसर आसा. थंयसर असोच 2 कडेन रस्तो खचलेलो आसा आनी रस्तो सामको बारीक आसा, अरुंद आसा आनी जे घरां आसा थंयच्या लोकांक यो वच करपाक हे 2 वाटो आसा. पूण चडशे लोक सारमांचे वयल्यान हे सायडीनूच येतात आनी ह्यो रस्तो खचल्या कारणान खुबशे अपघात हांगा घडपाक शकता. आतांच एक थळावो आसा तो पयलींच सरपंच ताणें सांगला की हांगासर जे खांबे घातलेले ते पडलेले फाटी. रिटेनिंग वॉलाची हांगा गरज आसा. तसोच रस्तो जो कापून मोठो जावपाक जाय, तातूंत जी सुविधा जातली लोकांक. आमी फुडें पळयल्लें की थंयसर माती खचलेली आसा आनी कोण सायडीक जर 4 व्हिलर गेली जाल्यार ती पडून अपघात जावपाची शक्यता आसा. एक मोठो अपघात जावच्या पयलीं, पावसाच्या पयलीं हांगासर सगळें सारकें जावपाक जाय. कित्याक वयल्यान हांगा चडट्यो आसा, वलतां आसा, थंयच्यान उदीक जे फ्लो जाता त्या खातीर हो रस्तो जो आसा तो माती वयली सगळी भितर वता आनी पावसाच्या दिसांनी उदकूय हांगा भरता अशें आमकां कळ्ळां. तातूंत समज अपघात जालो जाल्यार ताका कारणीभूत कोण आसतले हेचेर थळाव्या लोकांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केल्लो आसा. तेंच्यांनी मागणी केल्या की हो बेगींतल्या बेगीन हो रस्तो सारको करून तेंचे जे रिटर्निंग वॉलाचे तशेंच जे तेंची सुरक्षितताय आसा ती सारकी करपाक जाय. तो आतां तेंच्यांनी बरो घातलो काय ना घातलो, बेतो जर घट घातलेलो जाल्यार तो कोसळ शकनासलेले. हेचे आतां पळयता तुमी सगळे कोसळलेले आसा, परत आतां ते सारके केल्लेले आसा. तेन्ना आमदारा कडेन रिक्वेस्ट करता. आमदारा कडेन आमी खूब हे मांडलेले आसा, जे आमचे प्रश्न कितें आसा पळय ते आमदारा कडेन मांडलेले आसा. आमदार आमकां सपोर्टूय करतात. म्हणल्यार आमदारान हेजेर बेगींतल्या बेगीन हेजेर लक्ष घालचें. कित्याक सांगता पावस तेंकलेलो आसा. जे आतां तुमी हे पळयतले तुमकां हे दाखयतले हे सायडीन जी हे आसा आमची झाडां आसा ती आमकां जाता ती कट करून दिवची. कित्याक सांग जी झाडां हे सायडीन पडटा रोडार आनी लास्ट टायम आमकां कितें इलेक्ट्रिकल वायर वयता. ती इलेक्ट्रिकल वायर जेन्ना लास्ट आमची झाडां पडली तेन्ना आमकां 2 दीस हांगा लायट ना. तेन्ना आमदारा कडेन मागता, आमदारा कडेन पावसाच्या पयलीं येवन आनी जाता तितके बेगीन हेजेर लक्ष घालून जाता तितके हांगा लोकांची आमची सेवा करून दिवची तितकेच. आनी वयर थंयसर हें जालां वयर माटवाडा कोसळ्ळा ते कडेन. त्याच खातीर सांगता आमदारान जेन्ना फ्री टायम मेळटा जाल्यार आमदारा कडेन पासून उलयतलो. आमदाराक सांगता 1-2 दिसांनी भितर तुमी लक्ष घाला थंय. कित्याक सांग म्हाजो एकटोचो इश्यू ना, सगळ्या लोकांचो इश्यू आसा. कित्याक सांग सगळ्यांचो इश्यू तर तुमी तर हँड ओवर करीत जाल्यार तुमकां बरें आमकां बरें. म्हटल्यार एज ए आमदार तुमी आमकां कॉपरेटीव करतात. म्हटल्यार आतां पावसाचो सिजन आहा तेन्ना तुमी हेजेर लक्ष घालचें आनी
इतके तुमचे कडेन मागता की सन जाता तितके बेगीन तुम्ही येवन तेजेर लक्ष घालचे. धोकादायक झाला. धोकादायक भरपूर जाल्लो आसा. रस्तो पयलीं अरुंद आहा अरुंद बारीक आहा आनी सगळे कडेन वलता आसा. वलता आसा आनी डेंजरस कित्याक सांग हांगा सबंद हांगा उदक भरता हे तळेश्वर देवस्थाना कडेन सबंद उदक भरता. जे उदक आसा ते हांगा जेन्ना बायपास करपाक हांगा कांयच मेळना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. पावसा पयलींची कामां पुराय जावपाचें नांव घेयनात. हळडोण्या केबल स्टेट पूल मेंटेनन्स काम अर्दकुटे उरला. कुशीचेच बॅरिकेड्स धोक्याचे परिस्थितीत आसात जाल्यार कसलेच वेल्डिंग काम केल्ले दिश्टी पडना. ही स्थिती पळोवन थळाव्यांनी खंत उक्तायला. पळयात पुराय बातमी. खोर्जुवेच्या फामाद ब्रिजाक केबल ब्रिज म्हणूनय आमी वळखतात. आयज जर ह्या पुलाची आमी परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती एकदम गंभीर आसा. स्वर्गीय मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या हस्तुकी ताचे उक्तावण जाल्ले, पूण हो ब्रिज जाल्या उपरांत ताचो मेंटेनन्स कोणीच केल्लो ना. गेल्या फावटी जानेवारी म्हयन्यान ह्या ब्रिजाचें काम चालू आशिल्लें, पूण कांय कडेन हेका कलर मारून तसोच सोडिल्लो आसा. आनी आयज जर आमी पोना जर पळयशात जाल्यार हो वयता थंय आमकां कलमेल्लो दिश्टी पडटा. हो येदो व्हडलो ब्रिज आसा. ह्या ब्रिजाचो आयज मेंटेनन्स करपाची गरज आसा. आयज ज्यो ऑथॉरिटीज आहा तेंच्यांनी ह्या ब्रिजाचेर गांभीर्यान लक्ष दिवन हो जो ब्रिज आसा हो मेंटेन करपाची गरज आसा. पळय पळोवंक शकता हेजे आहा न्हू हेजे पळया हे सगळ्यांचे वेल्डिंग तुटलेले बी ना. अरे जेन्ना तेजे वेल्डिंग बीन करिना मेंटेनन्स काम करिना डायरेक्ट पेंट मारता. पेंट मारल्या उपरांत मोडलेले डबल करता आमकां. आनी बाबा हे सगळें तुम्ही पळोवंक शकता हे सगळें सुटलां. हेका पयलें वेल्डिंग मारूंक जाय आसलें बीन हेजें काम आहा आनी पेंट मारता. मेन म्हटल्यार इंजिनियरूच तुजो सायडीर येना पळोवपाक ते कितें आहा आनी कितें ना ते इंजिनियरान पळोवन तेका दाखोवंक जाय आसलें कॉन्ट्रॅक्टरान. पळय तुमी हे हांगाली थोडी पायपां बीन हेजी पडली सायडीच्यान ओपन जाला पळय आनी खूब डेंजर आहा. हांगा लोकूय थोडे येता पळोवपाक बीन डेंजर आहा. हांव सरकारा कडेन मागणी करता की हेजेर बरें लक्ष घालचें आनी हे बेग्यांतले बेगीन करून घेवचें म्हणून काम. खूब सुंदर आहा तेका लागून केन्ना केन्ना हांगा ट्युरिस्ट खुबशे लोक भायले येयले की रावता आनी पळोवपाक येता देगेक. आनी ते तर येयले आनी अशें जर कितें हेका धरता पडले बिडले जाल्यार मागीर कोण जबाबदार हेका. हे कितें आहा ते कितें न्हू जेन्ना बारीक काम आसा तेन्नाच ते करप आसता. सामकें मोडून पडासर रावप आसना. आपले घरचें काम करूंक जाय. हे कितें आतां पळोवंक वचत तुमी अशेंच गव्हर्मेंटाचे पयशे वेस्ट जाता आनी मागीर टेंडराचे टेंडरां. आयज आमी ह्या खोर्जुवेच्या पुला पोंदा केबल स्ट्रीट ब्रिज आनी हो पळय जो पूल आहा जो आमचो स्वर्गीय मनीस मनोहर पर्रीकर यांच्यांनी केल्लो खोर्जुवेच्या लोकांक लागून. आनी ह्या पूल जाल्ल्या कारणान आमच्या लोकांक खुबश्या लोकांची डेव्हलपमेंट जाला हांगा खोर्जुवें. तेज्या उपरांत आमच्या लोकांनी खूब फावटी आवाज उखल्लो की हेजे मेंटेनन्स जावंक जाय म्हणून आनी जालेंच ना. आनी आतां जेन्ना पळय हेजो टेंडर जालो म्हटल्यार हेजें कामूच ते टेंडरा प्रमाणे जायत ना. स्टार्ट जाल्लें जानेवारीन काय फेब्रुवारीन कितें चालू केल्लें काम आनी पयलो सकयल थोडो पेंट मारलो मागीर 8 दीस ते नात कॉन्ट्रॅक्टरूय ना मागीर लेबरूय ना. परत आतां केन्ना आमकां एक 10 दिसांनी एक लेबर दिसता केन्नाय खंय पिशॉल घेवन पेंट मारलेलो आनी आतां पळयत जाल्यार तुमी वयर बीन पळोवंक शकता मागीर तेजो पेंटिंगूच जावंक ना. हांव हें तिचरोंक PWD ऑफिसान गेलो जाल्यार कन्सर्न पळय इंजिनियर आहा तो नासलो भोवबे काय कोण तो मागीर ते दुसरे आसले तांकां विचारलें. फर्स्ट म्हटल्यार ते पयलें इन्फॉर्मेशन दिवंक पळयनाले आनी म्हटल्यार अरे बाबा आतां उरला तो पेंट पावसान को जातलो मारून. तर तो म्हणूंक लागलो आमचे कडेन PWD कडेन आतां भायले पेंट अशे आहा ते आमी पावसानूय मारूं शकता. नांव विचारल्यार ते ऑफिसरान नांव सांगलें ना आपलें. थंय तेंचे कडेन थंय सिस्टम हांवें म्हटलें थंय तुमी पाड घालपाचें काम करतात काय म्हणून विचारलें. पावसान पेंट मार तुजो पेंट म्हटल्यार बरो आसूं शकता पूण जे मटेरियल आहा ते आमचे भिजात तर पायपा बीन तेका तुजो बरो पेंट मारून म्हटल्यार कांयच अर्थ ना. पूण आनीकूय पयलें आमी जेन्ना हेजो पळय आमी येता वयता डेली पळयता पेंट केन्ना केन्ना मारता तेन्ना हांगा केन्नाच इंजिनियर दिसना सायडीक. जेन्ना गव्हर्मेंट इंजिनियर आहा तेजी जबाबदारी जे पळय कॉन्ट्रॅक्ट दिलां ते वचून थंय पळोवप ते काम सामकें जाता काय ना तो त्या पेंटान तो उदीक घालता काय थिनर घालता ते चॅक करप इंजिनियराचें काम. तो येच ना म्हणटकूच हे हांगा कितें जाय तें करता ते घासप ना सामकें. आतां तर तुमी पळयशात एक सादो पावस पडल्या उपरांत तेंचो पयलो पेंट मारलेलो कितें तो खुबश्या जाग्यांचेर तो उडोवन गेलो. म्हणजे हेजेर कळटा की हें लो क्वॉलिटी काम जालां. आनी तुमी पळयतात हांगा एक लायटीचे पळय ह्या खांबो हो खांबो सकयल लोंबता. ही लायट वयर पेटोवंक जाय आसली लोकांक दिसपाक ही सकयल लोंबता आनी डेंजरूय आहा. अशें जावंक खोना. हें आमची गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आमची प्रॉपर्टी हेजे पोना पयशात नितळसाण ना कांय ना आनी तुटता जाल्यार कोणाक पडलेलें ना. हे जे इंजिनियर आहा जे PWD आहा तेजी जबाबदारी तेणी सांबाळप आसता. हो तेजे कडेन आतां पावस सगळ्यांक खबर आहा. आतां आमचो पावस जून म्हटल्यार पावस येता सद्याय चालू आहा मदीं मदीं. आतां हें आमकां जाल्यार तर दिसना की हें काम सोंपतलें काय. हेका पोंचानूय पेंट आहा वयर ट्रेन हाडून वयर पेंट मारपाक आहा
आतां तर जातालें खंय दिसान आनी हांकां न्हू पिरियड आसता अमक्याच दिसान तें काम सोंपपाचें आसता फाल्यां हे कितें करतले तेका टेंडर आनीक 20% वाडोवन दितले पयशे की तो डिले जाले आनी कितें आनीक पिड्ड्यार जालें म्हारग जालें म्हणून तेका वाडोवन दितले आनी आमच्या लोकांचे पयशे न्हू अशेंच पिड्ड्यार जाता आनी लोक आमचे मागीर म्हणटा म्हारगाय वाडली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. काणकोण पोळे गेले कितलेशेच दीस जाले एक 40 मिटराची लॉरी गोयच्या एका टोका वयल्यान दुसऱ्या टोकार येवपाक रावला. ही लॉरी मुखार धाडपाक सरकार जायते परवाने जाय पडटले. तशेंच येरादारीत आडमेळी येतल्यो. सरकार, पुलीस खंयच्या परवान्यांचेर ही लॉरी धाडटले हो मोठो प्रश्न पडला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. ही गाडी आता गोंयांतल्यान ह्या टोका वयल्यान त्या टोकार म्हणजे काणकोणा साकून पेडण्यां इतल्या पयस वचपाची आसा. आता हे गाडयेक इतल्या पयस वयता आसतना वेगवेगळे जे वाहतुकीचे नियम आसात ते नियम लागू पडटा काय ना पडटा हो मोठो प्रश्न. कारण खंयच्याय गाडयेक जेन्ना एक्स्ट्रा खंयचेंय सामान जर बॉडीच्या भायर आसत जाल्यार पुलीस किंवा सरकार ताजेर कारवाय करता. पूण ह्या गाडयेचे बॉडीच्या भायर जवळ जवळ 6 मिटर इतल्या पयस हें सामान आसा जाल्यार ही गाडी खंयच्या परमिशनाचेर गोंयांतल्या ह्या टोका वयल्यान त्या टोकार वयतली. ह्या संबंदीन म्हणजेच परमिशनाच्या संबंदीन कितें जरी आमी जाणून घेवपा खातीर आमी काणकोणचे ट्राफीक पुलीस आनी त्याच बरोबर मेन पुलीस स्टेशना वयले जे निरीक्षक आसा तांचे कडेन संबंद करपाचो यत्न केलो. पूण दुर्दैवान तांचे कडेन कोणाल्याच कडेन आमी फोनार कनेक्ट जावपाक शकले ना. आनीक हाजेर कितें लिगली जे सुपस्कार जाल्ले आसा ते कितें जाला काय जावं ना ताजी कांय म्हायती मेळना. पूण ही इतली लांबीची गाडी आनी बॉडी पासून जवळ जवळ 6 मिटर भायर आशिल्ली येदी व्हडली गाडी गोंयांतल्यान ह्या टोका वयल्यान त्या टोकार वयता पर्यंत कितले ट्राफिकाचे प्रॉब्लेम जातले हे आजुनूय कोणीच कशाय पद्दतीन कॅल्क्युलेशन करपाक शक्यच जालें ना. खास करून काणकोणांतल्यान जेन्ना पास आवट जाता त्या वेळाचेर स्पेशली जो करमल घाट मेळटा तो करमल घाट हो अरुंद रस्तो आसा. त्याच बरोबर सामकी ताजेर यू आकाराची ताजेर टनय आसा. त्या टनाचेर ही गाडी कशा तरेन वयतली आनी गेली जाल्यार फुडल्यान येवपी गाडी किंवा फाटल्यान वचप्या गाडयांक कशा तरेन ती मॅनेज करतली हो तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सांताक्रूज बॉयज दवर्लेन शिरवडे बॉयजाक 3-0 गोल फरकांनी हारायलो. ताळावले खेळा मळार ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात रंगतदार खेळ. सांताक्रूज बॉयज दवर्ली पावले फायनलीत. ताळावलेंतल्या सरकारी मुळाव्या शाळेच्या मैदानाचेर खेळिल्ल्या नावेली इंटर वर्ल्ड अपरायझिंग ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. शिरवडे बॉयजान गोल करपाचे यत्न केले खरे पूण ते अपेशी थारले. दवर्लीच्या सांताक्रूज बॉयज संघा खातीर डेल्टन कुलासो, मॅक्लन मिरांडा आणि मेंचर मिरांडा हांणी दरेकी एक गोल केले.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. पावस कमी जाल्ल्यान वातावरण नितळ आसा. अजूनय काय वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या कांय वर्सांचे तुळेंत ह्या वर्सा मॉन्सून आदींचो पावस खूब प्रमाणात पडला. शेनवार मेरेनचो वट्ट पावस 118.8 mm पावला, जो ह्या पावण्यार सामान्या परस चड आसा. पूण फुडल्या सप्तकांत मात सुके दीस दिसतले. सोमारा कांय सुवातांनी पावस पडटलो. तापमान सुमार 34 आनी 28 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. मजगती दिल्ली सयत कितल्याशाच शारांनी तापमान 45 अंशा वयर आसा. जाल्यार उदें एक चक्रीवादळाची तयारी आसा. आयतारा राती उसरा पावस पडपाची शक्यताय. बंगालाच्या उपसागराचेर मॉन्सून फुडें सरत आशिल्ल्यान उत्तर आनी मध्य भारत खर तापमानांतल्यान सुटकेची वाट पळयत आसा. मळब नितळ. कांय वाठारांनी पावस पडूं येता. मॉन्सून आदींचो पावस 178% चड. सोमारचें तापमान 34 आनी 28 डिग्री सेल्सियस. दिल्ली सयत जायत्या शारांनी 45 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.